हिरवे ठाणे गांवचो रस्तो सामकोच पिड्ड्यार जाला। या रस्त्याचो थाराव पास जाल्लो आसा, मात बेगिना कामाक आरंभ करचो म्हण मागणी थळावे करतात। आरडेक्स गोवा खातीर हिरवेच्यान निलेश परवार। हांव जे ऑफिशियल जे काम आहे रोडाचे म्हणजे ठराव जावं सगळे ते हांव ऑलरेडी पुटअप फायल केल्ली आहा। आमचे जो पर्या कॉन्स्टिट्युन्सी MLA आहा प्रताप मिश्रा, त्याचो नोट घेऊन ऑलरेडी हांव फायल पुटअप केल्या। ह्या कामाचो इस्टिमेटूय जाल्लो आहा 14.5 लाख इस्टिमेटूय जाल्लो आनी आमच्या गांवांत ह्यो उदकाचो मोठो प्रॉब्लम आहा। हांगा आतां टँकर्स येवपाक प्रॉब्लम जाता कित्याक टँकर येवंक शकना न्हू, जे रोड टोटली गेल्लो आहा त्या रोड टँकर येवपाक जायना। हांगा बायक येवपाक जायना, टँकर खंय येतलो? त्या खातीर हांव सरकारा कडेन इतकेंच मागता ह्यो ठराव जो आहा आमी जो हे केला इस्टिमेट जाला 14.5 लाख, तो बेगिना बेगीन टेंडर करून ते काम सुरू करपाचें इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागता। झाली 3 वर्सां सारखी टँकर वर येना ना टँकर वालो म्हणटा की तुमी जबाबदारी घेताले आपूण येता म्हणटा अशें रोड सारको ना न्हू, रोड रोड सारको सारको ना म्हणटा तो आपूण येना म्हणटा। जेला की नळाचे आमचे पाणी हे चार घागरी जाऊ दे म्हणून पाणी आमकां आणि कोणाक पावता। सांगा आणि कोणाक सांगा हे आमी पंचाक सांगले आमकां उदक दी म्हणा, ना उदक येना सांगलें टायमार तेका येना सांगलें। आणि मोडले कोसळून ते बांद म्हणून सांगले हे पंचाक सांगले। आता रोड सारको टाकी कोण जागो दिता बरोबर सुरू येना आमकां आता उदक जाय, पाणी आता गिमान नासतले, आता तुम्ही दितले पाणी पाव लागता म्हणटे पाणी थोडे लोक चड वापरता, पावसाचे पाणी ते घेना, नळाचेच पाणी जाय म्हणटा ते आमकां आता उदक जाय। कित्या खातीर आता दिवाळी जाली की आमी ह्या वाटेन बेल्ला येतले आणि 2-2 बेल्ला व्हरता तेका न्हू, आमकां डायरेक्ट घर फिटींग करा आणि द्या।